आसगांव वाठारांत ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेटाचो हणजून पुलिशेन पर्दाफाश केलो। शेनवारा मध्यान राती पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 7 जाणांक रंगे हात धरले। तशेंच पुलिशेन तांचे कडल्यान 8 मोबायल आनी एक TV सेट मेळून 6 लाखांचो माल जप्त केला। पळयात। हणजूण पुलिशेन आसगांव वाठारात धाड घालून ऑनलायन IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आसगांव वाठारांतल्या आसगांव रेजिडेन्सी हातूंतल्या एका फ्लॅटात हे बेकायदेशीर IPL बॅटिंग चालू आशिल्ले खंय। देखून शेनवारा मध्यान राती पुलिशेन ह्या वाठारांत धाड घालून 7 जाणांक रंगे हात धरले। हातूंत महाराष्ट्रांतले निखिल पोपतानी, विकी विश्वकर्मा, नवीन तलरेजा, राहुल श्यामदासानी, रोहित कंजम जाल्यार गुजरातचे कमलेश भाकरू आनी भरत नावानी ह्या 7 दुबावितांक पुलिशेन अटक केल्या। तांचे कडल्यान पुलिशेन 8 मोबायल आनी एक TV सेट मेळून 6 लाखांचो म्हालवज जप्त केला। हणजूण पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।